आयज पाडवो आणि पाडव्याच्या निमतान खूपशे लोक धेंडलो साजरो करतात, आपल्या घरा फुड्यान गोठो करतात शेणाचो, गोरवांची पूजा करतात, गोरवांच्या गळ्यांनी वडे बांधतात, राखण्यांची पूजा करतात, गोवर्धन पर्वताची पूजा करतात आणि त्याच निमतान आयज आम्ही नाणूस जी गोशाळा केंद्र आसा आणि हांगा सप्त गोमाता मंदिर आसा थंय आम्ही आयिल्ले आसा आणि हांगासर तेच पद्दतीन गोठो केलो, मागीर गोरवांची पूजा जाली, गोरवांक खावपाक दिलें, सगळें जालें। पण जेन्ना हांगा आमी आयले तेन्ना तुमी खुबश्या फावटी आयकलां आसतलें की नानूस गोशाळा, वाळपय गोशाळा, सत्तरीची गोशाळा, कितल्योच गोशाळा आसा, पण ही जी गोशाळा आसा न्ही ताका एक स्पेशालिटी आसा आणि ती स्पेशालिटी अशी तर हेजे तुमी म्हाज्या फाटल्यान जे सप्त गोमाता मंदिर पळयतात ते गोमाता मंदिर अशा एका जाग्यार आसा, त्या जाग्यार पोंदाक गाय आसा आणि गायच्या समाधीचेर हे सप्त गोमाता मंदिर बांधलेलें आसा आणि त्याच्या वयर साक्षात श्रीकृष्ण भगवान उबो आसा। सो हे आमकां म्हाका दिसना भारतान आनी खंय तरी पळोवपाक मेळटलें अशें जे आमकां हांगासर नानूस गोशाळा केंद्रान पळोवपाक मेळटा। सो हाच्या फाटलो इतिहास कितें, हे कशें कितें सगळें घडून आयलें जे हांगचे जे इन्चार्ज आसा तांकां वचून मेळ्ळें आनी तांच्या कडल्यान जाणून घेवया। नमस्कार। प्रोडन मिडियान तुमचें स्वागत। म्हाका सांगात, गोमातेची समाधीच्या वयर मंदिर आणि समाधीच्या वयर साक्षात श्रीकृष्ण भगवान हे आमकां फर्स्ट टायम आमकां पळोवपाक मेळटा। सो हेच्या फाटलो इतिहास कितें, कशें कितें शक्य जालें? नमस्कार तुमकां बी आमी जय श्रीराम गोसंवर्धन केंद्रात प्रोडन मिडियाचे आमी हार्दिक स्वागत करतात। 2007 एक घटना अशी आमच्या वाळपय भागात की 2 गायी कत्तली खातीर गेल्यो म्हणून आमकां फोन येयलो, लक्ष्मणजीन कॉल केलो आणि त्यानंतर आमी पुलिशेक कंप्लेन दिली की ह्यो गायो स्लॉटरिंग वता, तांकां वाचोवंक जाय। मागीर इमिजिएटली पुलीस थंय गेले आणि रिक्षा धरली, त्या रिक्षेन गायी आसली पळय, रिक्षेंतल्यान आमकां एक गाय मेळ्ळी जिवंत आणि एक तेंच्यांनी मारलेली। सो ती गाय सोडवल्या उपरांत तिका आमी हाडली हांगा साखरी शेळके ह्या महिलेची गाय मारली आणि मंगल देसाई ह्या महिलेची गाय वाचोवपाक आमकां यश येयलें। त्यानंतर आमी सगळे गोप्रेमी एकत्र येवन मागीर आमी मामलेदाराक निवेदन दिलें, पुलीस स्टेशनार गेले, कित्याक लक्षांत आयलें की मोठ्या प्रमाणात गोंयांत ही बेकायदेशीर कत्तल चलतात, रस्त्या वयली गोरवां अशीच उबारून व्हरतात आणि तेजेर कंट्रोल कोणाचोच ना, पुलिसांचो ना, गव्हर्मेंट ना, कोण ना। मागीर लोकजागृती जाली आणि त्यानंतर आमी गोप्रेमी तेन्ना आसले तेंच्यांनी सगळ्यांनी आपापलें कंट्रिब्युशन करून जवळ 7,000 मदत त्या साखरी शेळकेक दिली जी कुटुंब आहे, कित्याक तिका दुसरी गाय घेवन। आनी ही गाय मागीर मंगल देसाईच्या घरा आणि ती FIR लॉन्च जाली, तांकां अरेस्ट जालें, चार्जशीट जालें आणि त्यानंतर ही गाय विटनेस बॉक्सान म्हणून 2 वेळा ती वाळपयच्या न्यायालयातून व्हेली। जे गाय कोर्टानूय गेली, कोर्टान, कित्याक ती आमी अटॅच केल्ली हेका धरून, कित्याक ते पंचनामांक अटॅच जाल्ली म्हणून ती गाय मागीर अटॅच केल्या कारणान ती व्हेरिफिकेशन जेन्ना केस स्टार्ट जाली त्या वेळार तिका थंय व्हरची पडली। व्हेरिफिकेशन तेंच्यांनी हांगा येवन न करता गाय एकदां ती आयली बी परत, पण मागीर दुसऱ्या वेळार कितें जालें तेंच्यांनी थंय एकदां व्हरची पडली आमकां, मागीर आमी थंय सुद्दां घेवन गेले न्यायालयात। अशी ती गाय त्यानंतर मागीर कितें जालें, परत एकदां एडजंट जावपाक लागली मॅटर म्हणून मागीर तेंचे आमचे देसाई आहा तेंच्यांनी म्हणपाक लागली ती गाय हांगाच आसूं, त्या बदलाक आमी तांकां मागीर त्या गायेचो मोबदलो दिलो, कारण ती गाय तेंची आसली मालकी, पूण मागीर ती आमची गोशाळेंत जाली आणि अशा पद्दतीन ती गाय मागीर हांगाच आसली। एक गाय विटनेस बॉक्सान कोर्टान वयता हे आमी पयले फावट आमी आयकता। सो एक अजबच दिसता की गाय कोर्टात गेली, डायरेक्ट विटनेस बॉक्सान वचोंक ना, तिका मागीर त्या परिसरात गेली, कोर्टाचो जो परिसर आहा त्याच्या भायर जी गेट आसा आणि थंय झाड आसा त्या झाडाक आमी व्हरून बांदले, विटनेस म्हणून गेली, कित्याक व्हेरिफिकेशन जाय, मागीर APP म्हणपाक लागले तिका हाडची पडटली। त्या वेळार आमी मागीर जेन्ना केस ट्रायल स्टार्ट जाली त्या गायेची, गायत्री नांव, मागीर तेन्ना आमी तिका व्हेली
कालांतरान मागीर ताका हांगाच असल्या कारणान ती मागीर 2015 त्या गायीचो मृत्यू जालो. मृत्यू जाल्यानंतर ठरयलें की ज्या गायी पासून एक मुवमेंट स्टार्ट जाल्लो जागृती खातीर, आनी ती कालांतरान आमच्या कडेन पावली. आनी त्यानंतर मागीर तिची आमी हांगा तिची समाधी म्हणजे हें करपाक तिका हांगासर आमी तिका जागो दिलो. आनी दर दिसा मागीर तिची पुजा जाताली. दर अमावशेक आमी हांगासर तिका लोक येताले, सगळे गनफूल घालताले, म्हणजे अमावशे उत्सव आसता. आणि 2015 नंतर असो एक विचार आयलो की आता हांगासर एक वेगळे एक समाधी बांदची गायीची, एक मंदिर, सप्त गोमाता मंदिर एक जावचें अशें. आनी सगळ्या गोप्रेमींक आमी आव्हान केल्यानंतर एक मिटींग घेतली सगळ्यांनी. मागीर आमचे ट्रस्टाचे आमचे ट्रस्टी मेंबर सगळे मेळून, आनी विशेष करून परम गोभक्त शिवानंदजी खेडेकर हेंच्यांनी मातसो आर्थीक थोडोसो मोठ्या प्रमाणात आमकां पाठिंबो दिलो, बाबा हय आमी हें करुया अशें म्हणून. आनी मागीर सादले कमलाकर सादले हे आमचे फोंड्याचे नामवंत शाळकित्याक, तेंच्यांनी हो डिझायन आमी जसो सांगलो, आमी पळयल्लो एका ठिकाणी, हांव लक्ष्मणजी गेल्लो, त्या प्रमाणे तेंच्यांनी आमकां जाय तसो डिझायन दिलो. सो त्या प्रमाणे काम सुरू जालें आनी भूमिपूजन जावन 17 मंदिराचें काम सुरू जालें. आनी 19 ह्या मंदिराचें उद्घाटन माननीय राज्यपाल तत्कालीन मृदुला सिन्हाजी यांच्या हस्ते आनी आताचे मुख्यमंत्री त्या वेळार ते सभापती आसले तत्कालीन, त्यांच्या उपस्थितीत हे मंदिराचें उद्घाटन जालें. ह्या मंदिराचे म्हणजे कशें तुवें म्हटल्यार ही सकयल आसा ही समाधी गायची, वयर भगवंताची मुर्ती, आनी ही मुर्ती राजस्थानासून खास हांगा. जे राजस्थानी लोक जो परिवार आसा, खास करून पणजी राजस्थानी समाज, तेंच्यांनी पूर्ण हो हाडपा पासून मुर्ती सगळो खर्च वाहतुकी पासून सगळो तेंच्यांनी उचललो. आनी ह्यो ज्यो गायो दिसता ह्यो आमी एकूय गाय विकत हाडूंक ना, ही प्रत्येक गोभक्तांनी वेगवेगळ्या संस्थांनी ह्यो गायो दान केल्ल्यो आसा. सो अशा प्रकारे हे सप्तगोमाता मंदिराचें उद्घाटन 2019 जालें. आता लोक नित्य दर्शनाक येतात. मागीर आमचो मासीक उत्सव आसता अमावस्या, त्या वेळार लोकांची गर्दी आसता. त्या वेळार सगळो कार्यक्रम जाल्या नंतर मासीक आमचो महाप्रसाद सगळ्यांक. एखाद्या जर मनशाची गोठ्यातली गाय मरता तेन्ना नॉर्मली मनीस कितें करता, खंय तरी आपल्या जाग्यान व्हरून पड्डो मारता आनी पुरून उडयता. तुम्ही साक्षात तिची समाधी बांधली आणि समाधीच्या वयर येदे व्हडलें मंदिर निर्माण केलें ज्या जाग्यार आयज देव उबो आसा. सो हें कित्याक लागून इतले इमोशन्स कित्याक? 2007 जेन्ना ही घटना आमकां लक्षात आयली आनी सबंद गोंयकारांकू, त्या वेळार आमकांय खबर नासलें की अशी समाधी जातली. पूण कालांतरान मागीर त्या गायीक जेन्ना कोर्टान व्हरचें पडलें म्हणून ती गाय हांगा उरली. आनी त्यानंतर गेली. त्यानंतर हांगा आमचे वेवस्थापक आसले रामचंद्र जोशीजी आनी सगळे गोप्रेमी यांचे अशें मनान जालें की आमी तिची हांगा समाधी करुया. कारण ती गाय म्हणजे एक हांगासर गोंयांत जी क्रांती कशी जाली, लोकां भितर जागृती घडोवपाक जी गाय वाचली, एक गाय गेली, त्या खातीर एक आठवण तिची म्हणून. आनी सगळ्यांचो आमचो एटॅचमेंट एका आसलो, कारण कोर्टान व्हरप ते गाय मागीर लोकांकूय कुतूहल आसलें. खुबशे लोक पेपरार बातमी टीव्हीर आयल्या नंतर येवन पळयताले, बाबा हीच गाय काय म्हणून आमकां विचारताले, ही गाय कोर्टान गेल्ली ती हीच काय म्हणून. म्हणजे लोक भुरग्यांक घेवन येताले आनी आजुनूय कांय जाण विचारता. म्हणून त्यानंतर तिची एक आठवण उरची म्हणून समाधी करची अशें ठरलें. आनी कालांतरान मागीर सगळ्यांच्या सहकार्यान त्या समाधीचेर हें मंदीर जालें. म्हणजे एक अटॅचमेंट सगळ्यांचो आसलो आनी त्या खातीर एक आठवण तिची उरची, जो आपलो गोंयाभर जो विशय गेलो आनी ती गाय जेन्ना न्यायालयान गेली अशी एक गायची आठवण. आनी एक फुडें ह्या घटनेचे लोक सगळे साक्षीदार आसचे आनी एक भुरग्यांक येणाऱ्या पिळगेक सुद्दां तेजी एक म्हायती उरची म्हणून मागीर ती समाधी हांगा जाली. म्हणजे जेन्ना तुमी हांगा त्या गायचें पालन पोशण करताले किंवा ती जर बरी नसली जेन्ना ताका ट्रिटमेंट कितें करताले तेन्ना ताका लागून तुमकां ती कोर्टान जेव्हा वर हाडप म्हणजे ती तुमकां डेलीची जाल्यार अटॅच जाली. इतली अटॅचमेंट जाल्ले गाय जेन्ना मरण पावता तो दीस कसो आसलो? हो दीस सगळ्यांकूच दुःखदायक. खास करून आमचे वेवस्थापक जेन्ना जोशी आसले तेन्ना तेंच्यांनी म्हाका फोन केलो, कारण ते हांगाच नासले. सगळ्यांकूच हें दिसलें, कारण ती पयलीं जेन्ना आजारी आसली, आज वता फाल्यां वता अशे विशय जातालो, म्हणजे आजारी आसले कारणान. मागीर चर्चा आली आनी त्यानंतर मागीर हांगासर तिका विधिवत अशी सगळी पुजा करून हांगा तिची अंतीम क्रिया केली, वेवस्थीत पड्डो बी मारून.
सगळ्यांक वातावरण एकदम हे असलें पूण भितर कशें असलें एक आमकां त्या घटनेन ज्या दिसा तिका सोडयली की त्या नंतर मोर्चा जाले त्यो सगळें चित्र सगळ्यांच्या दोळ्या समोर उबें आले आनी आजुनूय दिसता ते कित्याक ती घटना जेन्ना आमी म्हणटा म्हणून एक आठवण म्हणून त्या गायीची समाधी हांगा जाली. सो तूं पयलें आसतलें की 2 गायो कत्तल करपाक व्हरप आनी तेतूंतले रेस्क्यू ऑपरेशन फोन आयल्या उपरांत इमिडिएट रेस्क्यू ऑपरेशन स्टार्ट करप आनी रेस्क्यू केल्या उपरांत एक गाय जी आसा ती मेल्लेली मेळ्ळी आनी दुसरी जी गाय आसा तिका हांगा हाडून कंप्लेंट रजिस्टर जाल्या उपरांत ती गाय अक्षरशः कोर्टा मेरेन एज अ विटनेस म्हणून गेली आनी हे सगळे जो टायम पिरियड आसा तेतून जे गोसेवक आसा सगळे जाण तेजी वेवस्था पळोवपाचे आसले ते इतले अटॅच जाले की इमोशनली इतले अटॅच जाले. आयज मनीस मनशा कडेन अटॅच जावंक फुडें फाटी करता पण हे जे गोसेवक आसा ते एका जनावरा कडेन अटॅच जाले, गाये कडेन अटॅच जाले आनी ते अटॅचमेंटाक लागून आयज यादीक तुमी जे फाटल्यान हांगा पळयता की श्री कृष्णाची मूर्ती उबी आसा आनी हांगासर गोमाता समाधी जी आसा सो ते गायची समाधी आसा गायच्या समाधीचेर गोमाता मंदिर आनी गोमाता मंदिर म्हणजे ते मध्यभागी जो आसा तो श्री कृष्ण साक्षात हांगासर मुरली घेवन उबो आसा. सो हे म्हाका दिसता की भारतान आनी खंय अशें घडोवंक ना. जेन्ना तत्कालीन हांगासर आमचे गव्हर्नर आयले तेंच्यांनी सांगलें कारण ते खुबश्यो तेंचो गोरक्षा आंदोलनात सहभागी आसले ते युनिक ऑफ गोवा अँड युनिक ऑफ इंडिया अशें म्हणून तेंच्यांनी व्यासपीठा वयल्यान सांगलें कारण अशें भारतात सप्तगोमाता मंदिर आसा पूण ज्या कत्तलखान्यातून सोडयल्ल्या गायीची समाधी त्याच्या वयर भगवंताची मूर्ती आणि प्रत्यक्ष 7 गायी म्हणजे ह्याचो लाभ आध्यात्मिक असो आसा की 5 मिनटान तुमकां 108 गायीची प्रदक्षिणा जाता. प्रत्यक्ष 7 गायी दुसरी समाधी 8वी आणि भगवंता कडेन आसा 9 म्हणजे एका वेळार तुमच्यो 9 गायी प्रदक्षिणा जाता म्हणजे 5 मिनटां भितर तुमचे 108 प्रदक्षिणा ह्या मंदिरात लोक आणि त्या खातीर विविध लोक येवन मुद्दम प्रदक्षिणा करतात. सो आध्यात्मिक हेचो लाभ आसा आनी हेचो भरपूर लोक अटॅचमेंटूय आतां जाल्ले आसात. भगवंताचें मंदिर जाल्ल्या कारणान खुबशे लोक येतात नित्य दर्शनूय घेतात. काज एकादशी असतात वेगवेगळे आनी हांगा दररोज आमचो सत्संग आसता सांजचो 7 वरांचेर सत्संग आसता. तुमकां एक शेवटचो प्रश्न म्हटल्यार जो कत्तलखानो तुमच्या खातीर बंद पडलो आनी हे गोशाळेचे जेन्ना वचून रेस्क्यू करपाक लागले तो बंद पडलो तो बंद पडून आयज सादारणशी कितली गोरवां सेव जाली अशी तुमच्या अंदाजान? जेन्ना 2013 आमी पिटिशन घेवन हायकोर्टा समोर गेले त्या वेळार हायकोर्टान आमकां 113 बैलां जे थंय आसले जिवंत जे दुसरे दिसा मारपाक वचपाचे आसले ते आमकां आमच्या कडेन कस्टडी दिली आनी थंय आमकां जी म्हायती थंय मेळ्ळी त्या प्रमाणे 200 ते 250 डेली थंय गोवंशाची कत्तल जाताली पर डे. ही 2013 पयलींची गजाल आसा. 13 जेन्ना आमी हायकोर्टा समोर गेल्या नंतर हायकोर्टान तेजेर स्टे दिली सो जवळ जवळ 8 ते 9 वर्सां ते सगळे बंद आसले टोटल स्टॉप. अजूनय तशें गोवंश थंय मारप बंद आसा. जवळ जवळ आमकां दिसता 3 ते 4 लाख गोरवां ह्या हितून वाचली ह्या कालावधीन आनी बेकायदेशीर गोंयतली सुद्दां आनी कत्तली जाताली तेजेरूय थोड्या प्रमाणात वचक येयला. पूण मुख्य जे अजून जे आमी मागतात जे आमची गोवंश रक्षा अभियान संघटना किंवा आमचे केंद्राचे मुख्य हें आसा की गोंयांत गोवंश हत्याबंदी कायदो हो आमकां गोंयांतूय जाय आनी ऑल इंडिया जाय भारतभर. म्हणून आमी सगळे जे फेडरेशन आसा ऑल इंडिया लेवलाचेर सगळे काम करतात आनी आतां आमचो नोव्हेंबरात सुद्दां हो दिल्ली चलो दिल्ली हो आसा परंतु जे आपले गोपालमणी महाराज यांच्या नेतृत्वा खाली रामलीला मैदानाचेर हो दर वर्सा आंदोलन जातात आनी गोंयच्यानूय आमी तांकां वेगवेगळे लोक सहभागी जातात. म्हणजे तुमच्या म्हणण्या प्रमाणे जेन्नाच्यान तुमी ही मोहीम स्टार्ट केला तो मेरेन आयज पर्यंत तुमकां भितून सक्सेस मेळ्ळा म्हणून येता कित्याक ते 2 ते 3 लाख गोरवां वाचली हो एक ल्हान आंकडो न्ही आनी निश्चितच हाचेच पुण्य जे आसा आनी हाचे क्रेडीट जे पुण्य आसा ते सगळ्यात तुमच्याच पदरान वतले. तुमचे जे सगळे गोसेवक आसा आनी जी गोशाळा म्हणटात तुमी सो तांकां आनी खरोखरच तुमी बरें काम करतात आनी खरोखरच पुण्याचें काम करतात. प्रुडंट मिडिया कडेन उलयल्या उपरांत बद्दल तुमचे खूब खूब धन्यवाद. तुमचे धन्यवाद. जय गोवा.